दीस शुक्रार ऑक्टोबराची 18 तारीख 2026. पयलें वाचप. सांब पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वाक्य 10 तावन 17b पर्यंत. ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून थेसलोनिकाक गेला. क्रेसेन्स गालात्सियाक आनी तीत दालमात्सियाक गेला. लूक मात्र म्हजे सांगाता रावला. तूं येताना मार्काकी तुजे सांगाता आपोवन हाड. म्हज्या कामांत तो म्हाका उपकारतलो. तिखिकाक हांवें एफेसाक धाडला. तूं येताना त्रोआसांत कार्पुसा लागीं हांवें सोडिल्लो दगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामड्या पत्रां घेवन ये. तामटी अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. ताच्या कर्तुवांक सोमिन्स ताका फावो ती मजुरी दितलो. पूण तूं ताचे विशान सत्रायेन राव, कित्याक आमचे शिकोवणेक जुलुमेन तो आड रावला. म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 145 10 तावन 11, 12 तावन 13 आनी 17 तावन 18 पर्यंत. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. तुजो प्रताप वर्णितले. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. अशे सर्व मनशांक तुजी महत् कार्यां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातली. तुजे राज सदां बाळतात आसलें. तुजी राजवडकी संततीच्या संततेक उरतात आसली. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. सर्वेस्पराच्यो वाट्यो सगळ्यो नितीवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. श्लोक. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची महिमा वाखणतले. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 वाक्य 1 तावन 9 पर्यंत. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेकान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं भुती जावं वाणो जावं वरी नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरान तुमी रिकताना पयल्लें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटें येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजे नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगा. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सांब पावल आज आमकां ताच्या शिसा विशयान सांगता.
जेजूची बरी खबर परगट करच्या विशीं उलयतना ताचे सांगाता आसलेले सक्कट ताचे तोंड पयस केल्या वेळार जेजून ताका सांगात दिवन बळवंत केलो म्हणटा. आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक ताची शिकवण आनी देवाचे रास परगट करच्याक दोगांक धाडटा. आमी आमच्या जिवितांत हेरांक एक बरो शिकवणदार जावयेत. आमी देवाचे उतार हेरांक सांगूंक तांकां ते समजोवचे बरी करयेत. जेजू एक बरो शिकवणदार आनी ताणें आपल्या शिसांक बऱ्या तरान शिकवण दिवन हेरांक शिकोवंक सांगलें. जेजू आज आमकां त्याच राजाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आनी हर एका मनशाक शिकोवंक आपोवणें दिता. आमी हेरांक शिकयतना भियान रावचें न्ही, म्हाका कितें जाता गी म्हणून चिंतून बसचें न्ही. अनवरांत हांव आमकां जेजू राखून व्हरता, कित्याक तो आमकां सांगात दिता, आमकां बळवंत करता.